सेशन आसा ते चालू जाता आणि कशी तयारी तुमची आसा आणि हे 5 दीस पुरेशे दिसता तुमकां? पहिले म्हणल्यार असेंब्लीचें सेशन खूब वर्सांनी नव्या वर्साक म्हणजे बेगीनूच सुरवात जाली. ताजे खातीर सरकारान हें केलां तें अभिनंदन करूं येता. पूण दुसरो प्रश्न येता तो 4 दिसांचें सेशन हें इफेक्टीव. तातूंत मदीं वंदे मातरम फाल्यां. सो टायम वेस्ट करप हावजाचो हें BJP कशेंच सोडना. आतां म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा की हे सेशनाचे मागीर मार्चान कंप्लीट बजेट सेशन म्हणल्यार फूल बजेट वोट ऑन अकाउंट न्ही जी प्रथा जाल्या वोट ऑन अकाउंट ती सोडून फूल बजेट सेशन मार्चान घेतले. ताजे मागीर सप्टेंबरान एक 2 दिसांचे घेतले आनी इलेक्शन करतले. सो बेजिकली सरकाराक आपली स्क्रुटिनी जावची न्ही, असेंब्लीन प्रश्न लोकांनी विचारचे न्ही आनी आपले जे कितें सगळें गोड बंगाल चलयल्या पळय ते सगळें करप्शन सगळें आसा हें एक्सपोज जावचें न्ही आनी हें जायनासतना इलेक्शन करचें हे सरकाराचो प्लॅन आसा. आतां म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शनां येतना हांगा सेशन लायतले. जिल्ला बदलून कशी जाली सगळे नव्या वर्साचे जेन्ना क्रिसमस सिजन आसा तेन्ना जिल्ला बदलो तांणी ताकाच करून. ती स्ट्रेटजी तांची आसा ही म्हाका सारकी रिलायबल इन्फॉर्मेशन आसा. सरकार पक्षान सांगचें की हें फूट उलयता म्हणून. सुभाष शिरोडकरा विचारलें ते म्हणटा आपूण 40 वर्सां जाली पॉलिटिक्सान एक्टीव पॉलिटिक्सान पूण अशें केन्नाच जालें ना की इलेक्शन प्रिपोन्ड जालां बी म्हणटा. ते म्हणटा चुकीचें हें म्हणटा. सुभाष शिरोडकरान 40 वर्सांनी कितले सेन्सस जालो सुभाष शिरोडकर सांगता ते जावचें ना म्हणून. सांगला स्टेटमेंट दिलें. स्टँड घेवचो. ही इज नॉट द रायट ही इज नॉट लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर. दॅट मिन्स ही डजंट नो हीज जॉब. हें उलोवंक शकता उत्तर दिवंक शकता लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर. सुभाष शिरोडकर दिवंक शकना. म्हादयचे पयलीं पळय म्हणून सांग खंय पावलें तें उदक तें ताजे पयलें शूड बी हीज कन्सर्न नॉट गिवींग आन्सर्स लायक दीस. तो बेजार जालो आसलो आमी शिरोडा बी गेल्ले म्हणून. सर डिसेंबरान इलेक्शन जातलें वंदे मातरम पळय हांव बेजीस कितें म्हणटा की पयले क्वॉर्टरान 2027 सेन्सस जावपाचो आहा. कायद्या प्रमाणे सेन्ससाचे 3 म्हयने पयलीं हें इलेक्शन घेवंक मेळना म्हणटकच ते डिसेंबरान घेवचेच पडटा तांकां अशें म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा. आतां हें नाकारपाक मुखेलमंत्र्यान करूं येता, स्पिकरान करूं येता, नाजाल्यार लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मंत्र्यान हाजें उत्तर दिवप आसा. विजय बाबा वंदे मातरम हाजेर डिस्कशन जावपाचो हाजेर तुजें मत कितें हो इश्यू? वंदे मातरमाक 150 वर्सां जाता आनी बंगालाक हे वर्सा इलेक्शनां आसा. बरयली ते बंकिमचंद. सो ताका बंगाला खातीर ते सगळ्या कडेन तें गाजोवपाचें आहा. लोकसभेन आनी राज्यसभेन ताजेर डिस्कशन जालें. आतां तांणी त्या हावजांनी हाडलें. 2 कडेन हरियाणा आनी उत्तर प्रदेशान डिस्कशन जालें. हरियाणान काँग्रेसीच्या आमदारांक ओपोजिशनाक भायर काडले, सस्पेंड केले वंदे मातरमाचे टायमार. आनी मागीर ते म्हणटात की तुमी सगळे एंटी नॅशनल. कोण? ओपोजिशन एंटी नॅशनल हें म्हणपाक ते सोदतात. पूण आमी ताका उत्तर दिता हांव पार्टिसिपेट करतलो त्या डिबेटान आनी म्हजें भाशण मागीर तुका दिसाक कितें एज अ लोकप्रतिनिधी गोंयची मागणी आसा 39A आनी इनफ इज इनफ सपोर्ट. तुजें मत कितें रिजनल चड जालें. ही बिट्स अँड पिसीस चेंजीस जाता रिजनल प्लॅनान ताजो अर्थूच उरूंक ना. रिजनल प्लॅन हॉरायझन पिरियड सोंपतकर कित्याक करना? हांव असेंब्लीन कितलेंदा म्हणिल्लें आहा रिजनल प्लॅन तुमी करा. सरकारान रिजनल प्लॅन करपाक जाय. नवो रिजनल प्लॅन करपाक जाय. वाय डू बिट्स अँड पिसीस चेंजीस? 39A आनी 17(2) आर sections by which you are doing case-to-case changes in the regional plan. When the regional plan period has been, horizon period is over, what makes you continue with the same process? You should implement the changes. सो तुजो विरोध आसतलो ह्या अमेंडमेंट? हांव म्हणीत आहा मरे सदांच की रिजनल प्लॅन करा म्हणून. अमेंडमेंट हाडून तुमी केस टू केस चेंजीस करतात. तूं म्हणटालो तुवें 16 बी केल्ली तेन्ना हांवें तेंय सांगलां. तेन्ना हॉरायझन पिरियड सोंपूंक नाशिल्लो. हांवें 2017 21 जावपाक 4 वर्सां उरलीं.
आतां 21 प्लॅन जालो, आतां 25 पावले आमी. 21 तो नवो करूंक जाय आशिल्लो. पण तुमी ठाम रावतले आनी लोकां बरोबर रावतले. हांव ठामूच आसता, केन्ना हांव अर्दुकूट आसता. I'm not aware of that, but I know a few things about clubs. In the course of this assembly session, I will give you how clubs are sealed and unsealed, and what is the transaction in between. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.